जॉन मेरी वियानीन अशें म्हणलां की तोंड तर एकठांय केलें आनी ताका उजो लायलो जाल्यार तो भूक करून बरोच पेट्टा, खूब वजवाड दिता, खूब गरमी दिता. पूण एकूच कोण शिनयती आनीक कोणच्यांचे ते झाडां आसात ही सगळीं बरोबर एकठांय करून ताचो इतलो उजवाड आनी गरमी जाता. त्याच प्रमाणे आमी सगळीं जाणां हांगसर एक कोणी येवंक ना, वय आयल्या पूण दुसरीं आसात आनी आमी बरोबर जेजूचो मोग अणभवूंक आयल्या. तो आमकां मेळटलोच, कित्याक आमी दोगां तेगां जेजूच्या नांवान एकठांय जालेलीं आसा आनी ताणें आमकां सांगलां की तो आमचे बरोबर आसा म्हणून. तर ह्या वेळार तो आमचे बरोबर आसा. सगळी आमची मागणी इंतेसां आसात ती मनां धाडया. कित्याक पासत आयलेलीं आसा, पयले सुवातेर दिनवासूंक आमकां जें मागलेलें तें मेळ्ळां म्हणून आमी ताका दिनवासूंक आयल्या, आर्गां हाडूंक आयल्या. पूण आमकां आनिकूय गरजो आसात, त्योच मेळ्ळेल्यो आसात, तातूंत पूर्णपणे आमकां मेळोंक ना, म्हणून त्या पासतूय आमी हांगसर आयल्या. आमकां हांगसर भरपूर जाणां मदत करतात, तांचे पासत आमी मागया. जावं हांगसरली तयारी करच्याक, साफसफाई करच्याक, कदेली मांडच्याक, सावंड सिस्टम घालच्याक, गायन करच्याक, मिडियाचें काम करच्याक, तुमी सगळीं जाणां आयिल्लीं आसात. तर आमच्या सगळ्यां पासत आमी मागया. तुमची घरचीं जीं आसात तांकांय आमी हांगसर हाजीर करुया. परदेसांत आसात तांकांय आमी हांगसर हाडया. कितलींच जाणां यूट्यूबाचेर, सोशल मिडियाचेर ह्या मिसान मागीर वांटो घेतिलीं, तांकांय आमी मागण्यांत धरया. आनी खूब लोक आसा जांकां कोणूच मागणें करूंक ना, तर भाग्यवन फ्रांसिसाच्या विनोतीन तांचेय पासत आमी मागया. आयज आमी हांगसर सायबाच्या कोपेलान आयल्या आनी जशे भशेन सायबान जेजूक अणभवलो, ताचें रुपांतर ताणें अणभवलें, तेच भशेन आयज आमी 6 तारखेर ऑगस्टाचे सोम्याचें जेजूचें रुपांतर अणभवतल्या. वर्साच्या वर्सा हे सोयेर आमी हें फेस्त समरमता. तर आमी तयारी केल्ली आसा ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आतां आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. सुरवातेचें गीत घेवया, तुजें कुटुंब एकठांय जाता, पेज 20, A36. Tudzie kutu lektaj za
तुम एकटाई जाता बरा Christmas उत्साह बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून तुमची सवे आसूं. माय मोगाचो योगात तुमकां सगल्यांक. तुमची सगळी भावना तुमचे अनुभव आसात ते सगळे तुम्ही हांगसर घेवन आयिल्ले आसा. तर त्या वेळार आमी देवाकार दिताना आमच्या पातकांची दूख धरया. देव आमचे सगळें आसा आनी तरी पूण आमी ताका वळखना, ताका हाजीर ना. आनी जितले आमी ताचे सगळें हेपणी हाजीर जावन जियेतल्या तितलें आमचें जिवीत ताच्या जिवितान एकवटान आमी सादतल्या आनंदान, सुखांत, बरेपणांत. अशें जावंक ना म्हणून आमी आमच्या पातकांची दूख धरया आनी काळजान थावन आमचे पातक कबूल करया आनी बरोबर हात जोडून दोळे धांपून म्हणया, हांव पातखी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदान सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागतात. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Page number A4. Page number A4. Moima deva kusorgi ani shanti kacha isha sari sores mara deva sorgi chalaya solo vedan deva ami duka namaskar kota.
मागुया सगळींच्या बापा रुपान तोल्लोले आपले कुडीन जेजून शिश्यांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बावाड थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रुपान तो रादी फुडेंच परगट केले. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आतां आमी चित दिवन देवाचें उतर आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसनार दवरलोली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचे न्हेसपा आवरणां हिया पोरी धवे, ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे शिवसण एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकरां जळटाल्या उज्या पोरी. ताचे मुखावेले एक उज्याचे नोट व्हांवताले. हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा बोरली आनी पुस्तक उगडलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळे युगा आदलेशीं आयलो आनी ताका ताचे शीं व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळे पोरचे राष्ट्राचे आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवड्याचे केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. सबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगळे म्हणुया सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी मुरगोडटा. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंदभरीत जावन ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख प्रमाणीकपण आनी न्हीद ताचे सोदरेचे खांबे. सबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोडटात. अंतरोळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. सबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारान तूंच बोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. सबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. भाग्योन पेद्रूचे भाग्योंत पेद्रूचे चिटी वेलें वचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पदवेची आनी येण्याची वळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाटबुद्दीचीं गप्पां शॉपां सांगूंक ना.
आनी ताची तर मोहिमा म्हज्या काशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायचो पूत, ताजेर आसा म्हजें सगलें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दबाचीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हटल्यार ताणें देवा बापा कडची दोनया बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी तशे बरोबर पवित्र दोंगरार आसले तेन्ना स्वर्गांतान आयिल्लो वताळो आमी खाशा आयकला. त्या भायर आमकां प्रवाद्यांचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताजेर तुमी लक्ष घालीत जाल्यार बरें. फांट्या पावसर आनी सकाळचें नोकेत्र तुमच्या काळजांनी उदसर तुमचे वाटेर कालोखांत उजवाड घालतलो दिश्टी दिवटी कशी तें उतर धरात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गाराक उबी रावया. हो म्हजो पूत किरीता पुरबायचो, ताजेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्ट मरणाची खबर सांगून 8 दीस जाल्या उपरांत जेजून पेद्रूक, जोआमांक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणे करचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागीर मागणे कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण जोगळ्याण्या सारकी लोकलोकीत धोवीफूल जाली. ओचितूच दोग दादले ताचे लागीं उलयताले ते थंय आजीर जाले. ते म्हणल्यार मोइजेस आनी एलिजा. ते मोहिमेंत भरलोले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुजल्या भोगचें आसलें त्या मोरणा विशीं गजाल कोत्ताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनी तांची मोहिमा ताणें भोगली. आनी ताचे बरोबर उबे आसलोल्या त्या दोगांयकूय देखले. हे जेजू सरशिले कोडसुरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगसरूच रावल्यार बरें. म्हणटोच 3 तोबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकलो आसलो अशें तो उलयता थंयच आसतना वयत थावन देंवून एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी त्या कुपांत रिक्तोच शीश भियेले. आनी कुपांतलो एक असो ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलोलो, ताचे आयकात. आनी हो ताळो गाजतोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोकटा विशीं शीस ओगेच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें ताणें त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान यें. वाखानी तुका क्रिस्ता.
मुगाच्या भयणीनो आनी भावनो, म्हाका अशें दिसता की तुमी आयज देवाचें उतर पूर्णपणे आयकलां आसतलें. पूण केन्नाय कितें जाता जाणाय, आमची चिंतना मातशी येणे तेणें भोंवतात आनी आमी कुडीन तर हांगसर आसा आनी खरेपणी आजीत जावंक सोदता, पूण तरी पूण आमच्या मनांतली चिंतना आमकां येणे तेणें वतात आनी हाका लागून पूर्णपणे आमकां आयकूंक जायना. पूण आमी करपा मागया. आतां तरी तुमी म्हजें आयकता तेन्ना म्हाका दिसता तुमी सगळे आयकतात आसतल्यात. तर आयज आमकां जेजूचो अणभव कसो घडलो तो पळोवया. तो पूण आमकांय तो घडटा. जेजून कितें सांगलेलें की म्हाका सगल्यांनी नाकारूंक जाय. जे धर्माचे वडील आसात, धर्म परगटणारे आसात, तेच ताका भायर आयतले आनी तेच ताका मारून उडयतले. पेद्रून ताका शिडकायल्लो. पेद्रूक ताणें सांगलें, हे सैताना पाटी सर, तूं देवा सारको चिंतिनाय. पूण आदींच ताणें देवा सारको चिंतून तूंच अभिशिक्त, तूंच क्रिस्त म्हणून ताणें सांगलेलें. आनी जेजून ताका म्हणलेलें, हें तुवें न्हय, बापान तुका सुचयलेलें आसा. हें म्हत्वाचें. कोणें हें सुचयलां आमकां? आमी ओ बापान ताचे पवित्र आत्म्यान. हें घडोवंक जाय जाल्यार आमी पूर्णपणे हाजीर जावंक जाय. तेन्नाच की आमी आयकतल्या आनी आयकता तें आमी उलयतल्या. अशें जाता की ना? पळयात, आमी आतां ल्हान सान इस्कॉलांत वेता, टिचर आमकां शिकयता तेंच आमी मागीर पोपट पंची करून दुसऱ्यांक सांगता. पूण मागीर आमचें गिन्यान वाडोंक लागता आनी तेंच जें शिकयल्लें आसा ताचेर मनन करून आनिकूय आमी मागीर उलोवंक लागता. हे भाशेन आमची वाड जाता. पळय, जिविताची वाड तेच भाशेन जाता. आनी जिवीत हें कोण? जेजूच. तर आमी जितली जेजूच्या एकवटान रावता तितली आमकां ह्या संवसारांत कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें समजता. जेजू पळय देवाचो पूत, हो म्हजो अपुर्बयेचो पूत. ताचें तुमी आयकात. कित्याक देव बाप ताका सगळें सांगता आनी तो आमकां बापान सांगलां तें सांगता. हे भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. आनी जेजूच्या एकवटान रावले म्हणटच जेजू आमचे सगळे उलयतलो. आनी हें घडोवन हाडच्याक ताणेन आपलें जिवीत वारयलें. आतां हें कितें जाता आयज? जेजूचें रुपांतर म्हणजे जेजू सादेपणी तितून मागणें करता आसतना ताका इतलो खोलायेन अणभव घडटा की तो उजवाडांतलो उजवाड, रुचूंक नासलोलो पूण तो सगळो उजवाडूच हें तांकां दिसून येता. हो आमचो सुर्या पळय आसा तो घडून हाडला, पूण जेजू देवाचो पूत तोच उजवाड आनी ताच्या उजवाडान सगळें लोकलोकीत जाता. म्हणजे कितें? ताची वस्त्रां आसलेलीं तीं बदलतात आनी ताचे बरोबर आसलेले तेय बी बदलता. एलिजा आनी मोइजेस आनी हे शीश पळय आसलेले ते सगळें अणभवतात. आनी हे भाशेन तांचोय फुडार जातलो म्हणून जेजू तांकां कळीत करता. आनी हें कळीत केलेलें मागीर ते अणभवतात. जेजू मेल्या उपरांत ताची पुनर्जीवन जावन तो तांचे भितर जियेता आनी तेय मागीर जेजू सारकें सगळें करूंक लागता. आनी आमी करूंक लागतले. कित्याक भाग्येन फ्रांसिसान आपल्या जिवितान जेजूच्या एकपणांत रावन इतलें केलें आनी करीत आसा. तेच भाशेन जेजू आमचेय सगळें करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक पळयात, आमी ताका जितलीं चिटकोन रावतल्या, जितलीं ताका आजीर जातल्या, तो आमचे सगळे हो सगळो वावर करतलो म्हणून ताणें आमकां हें परगटलेलें आसा. आमी सादी मनशां, पूण जितलीं आमी जेजूक आजीर जातल्या आमचेंय तो रुपांतर करून आमी देवा सारकीं देवाचीं भुरगीं कशीं जिवंक लागतल्या. आतां हें फेस्त इगोर्ज मातयेन केन्ना सुरू जालें तेन्ना म्हणून जेजून तांकां सांगलें. पूण फेस्त कशें थोडो तेंप लागलो ताका. 7व्या शेंकड्यांत जेरुजल्याक ते आतां बारीक तें फेस्त करूंक लागलें. 9व्या शेंकड्यांत म्हणजे हे पळय एंटिओक बा आसा ते अंत्योकियाचे लोक ते फेस्त धरूंक लागले. आनी
लातीन भाशेन पळय आसा, लातीन रोमन लिटरजी आसा, ते 1457 वर्सां तेन्ना कितें जालें, हे तुर्की पळय आसलेले मुसलमान ते आख्ख्या युरोपाक वचोन युरोप आपल्या ताब्यांत करूंक सोदताले. म्हणटच युरोपाचे लोक सगळो झुजूंक लागलो आनी तांकां हारयले. बेलग्रेड म्हणटा पळय थी, आनी थिचो ते झूज जिखल्या उपरांत पाप साहेबान देवाक आर्गां दिवंक हें फेस्त स्थापन केलें आनी आगोस्ताचे सुयेर तें दवरलें. तर हे भाशेन तें घडलें. रुपांतर आमी जाणो कशे भाशेन घडलां पळय तें. जेजू सांगल्या उपरांत मावंट टेबर म्हणटा पळय थंयसर गेलो. तुमी थोडीं जाणां जेरुसलेम गेल्लीं आसा, ताणें तुमी पळयलां आसतलें तें. थंयसर त्या दोंगरार तो रुपांतर जालो. कशे भाशेन जालें तें, मागणें करता आसतना तें रुपांतर घडलें. आतां हें जाणो जावया की जेन्ना आमी जेजूक चिटकोन रावतले मागण्यांत, तेन्ना आमचेंय रुपांतर जातलें आनी दुसऱ्यांक तें कळोन येतलें. मोइजेस पुर्यान जेन्ना दोंगरार गेलो आनी तो मागणें करून सकयल आयलो, ताका दुसऱ्यांक पळोवंक जायना जालो, कित्याक तो इतलो पोरजोळटालो. देवाचें आसप ताचें सगळें आसलेलें आनी सुमूर्त ताका दिलेली. आनी जेजू ही सगळी सुमूर्त पाळून आपलें जिवीत सादता म्हणून ते ताका दिश्टी पडले थंयसर. आनी एलिजा जावन आसलेलो प्रवादी, सगळें प्रवादी म्हणून तो व्हडलो कसो आसलेलो आनी ताणें सगळें देवाचें उतर पोरगोट केल्लेलें. तो जेजू आतां आपल्या जिवितानूय पोरगोट कोत्ता. हें आमकां ह्या रुपांतरांतल्यान दिसून येता. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हेच भाशेन आपलें जिवीत सादतालो. संवसारी जिवीत आसलेलें, पूण मागीर ताणें हीं उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं जी इनासान ताचेर थापलीं, तो म्हणूंक लागलो, बाबा हें सगळें संवसारांतलें तुवें एकठांय केल्या उपरांत तें कितें स्वर्गार घेवन वेतलोय आनी तुजो तो रोत्मो तुवें उगडायलोय, कसलो आदाव ताचो? तें ताका पयलें सुचोवंक नासलेलें, समजोंक नासलेलें आनी ताका आवडोंकूय नासलेलें. पूण मागीर ताका समजोन आयलें, वय ह्यो सगल्यो वस्तू कित्याक त्यो फकत ज्या प्रमाणे आमकां तांचो वापर करूंक जाय, देवा बापाक मोहिमा दिवच्याक, सगळें बरेंपण करच्याक, तेच वतीन आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. तो तें ताका समजलें आनी मागीर ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूच्या ताब्यांत करून ताचेंय जिवीत सारकें रुपांतर जावन तो आमच्या ह्या गोंयांत आयलो. आनी गोंयांतूच रावंक ना, पूण आसियाक तो भोंवलो आनी सगळ्या लोकांक हांगसरल्या ताणें जेजूचें नांव परगटलें, जेजूचो मोग दिलो. आनी जेजूच्या मोगान आतां आमी कितलीं जाणां जियेता. पूण जीं कोण जेजूच्या मोगान जियेतात तांकां जेजू भाशेनूय खूब कोश्ट दोग सोंसचे पडटले. आतां ते आमी सोंसता तेन्ना आमी भियोंक फावना, कित्याक आमी आंग काडटा, नाका म्हणटा सायबा हें काडून उडय. ना सायबा, तुजे एकवटान हें सोंसूंक म्हाका कुरपा दी, घोटाय दी, आनी तें सोंसल्या उपरांत आमी उदीक बरीं जातल्या. जशे भाशेन ते डायमंड आसतात न्हय, डायमंडांक जितलें ते कातरून उडयतात तितलें तितलें तें बरें शायन जावंक लागता, चकचकूंक लागता. तेच भाशेन आमचें जिवीत ह्या सगळ्या प्रसंगांतल्यान जेजू सगळें आमी तें अणभवलें आनी जेजूक तें ओपून दिलें तेन्ना ह्या आमच्या कश्ट दोगांत खुर्सार आमचें जिवीत हे परी सारून आमचें जिवीत मागीर अदीक आनी अदीक बरें जावंक लागतलें. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांत तें जेजूच्या एकवटान सारूंक सगळीं जाणां आतां आमी आमचे हात अशें उंठेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत बरोवन येता. पांयांचीं बोटां आसात थंयचो थान तकले मेरेन, जशे भाशेन आणयेंतलें उदक आमी वयर थान ओतता पूण सकयल थान तें वयर बरोवन येता आनी आणयेंत आसा तें सगळें उदकान उफेवंक लागता. तेच भाशेन आमचीं चिंतनां, आमची भावना, आमची चाल, आमचे आवडे
आमचे वंदवण्यो सगळें तातूंत जेजूच्या एकवटान भरोन येता आनी तें आमी जेजूच्या नांवान भायर काडया. सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडलें की ना, जेजू 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 म्हणून सगळो सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजूचें नांव घेत रावया. मागीर बरो सुस्कार घेवया. त्या सुस्कारांत आमकां सगळें जेजूचें बरेंपण भरोन येता आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. आनी हे परी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक प्रत्येक सुस्कारांत ताचे सारकें जावंक लागता. तो खरो आमचो धनी आनी आमचो देव जावंक लागता. जेजू ही कृपा तुवें आमकां सगळ्यांक दिल्याय आनी ती तुवें आतां घडोवनूय हाडल्याय. तुज्या रुपांत आमचे रुपांतर जावच्याक तुवें आमकां हो मार्ग तुज्या एकवटान कसो सारूंक जाय तो शिकयलाय. तेच परी आमी रातची 5 मिनट तुका एकवटान रावत जाल्यार रातभर तूं आमचे सगळें आमकां थाऱ्यार हाडटलोय, आमकां तुज्या रुपांत घडोवन हाडटलोय आनी सकाळीं उठ्ठा म्हणसर आमचें रुपांतर जातलें आनी तुज्या एकवटान रावलीं की ना दीसभर मागीर आमची चिंतना भावना चाल तुजें सगळें धरून ती नाटाक जातली, नपयत जातली आनी तुजी चिंतना भावना आमचे सगळें तूं घालूंक लागतलें. त्याच प्रमाणे दुसऱ्या बरोबर आमी जियेता तेन्ना तीं पातकां आसात, तांचे पातक आमचेर घेवचें ना, पूण तें तुज्या नांवान धरून तांची चिंतना उतरां कोन्यो आनी तीं आमचें सगळें कितें उत्पन्न करतात, नॅगेटीव जावं ओ पॉजिटीव धरून तूं आमकां हे परी तुजें राज, सर्गींचें राज बांदूंक मदत करतलोय आनी आमी तुका सहकार करतले हांव आनी खरेपणी आमी तुजे वांगडी जातले हांव, तुजे शिश्य जातले हांव. तर ह्या वेळार सगळीं आमचीं इंतेसां देवा बापाक ओपून दिवया. मागया आमच्या पाप सायबा आनी हेरां फुडाऱ्यां पासत पवित्र आत्म्यान बरोवन ते जेजू सारके उदीक जावन तांचें जिवीत रुपांतर जावन जेजूचो खरो पाटलाव ते करूंक तांकां मदत मेळ्ळ्या प्रमाण मागया. त्याच प्रमाणे सगळ्या संवसारांतल्या अधिकाऱ्यांक, फुडाऱ्यांक, गव्हर्मेंटान आसात तितल्यांकूय देवाचो पवित्र आत्मो तोकोन तांचें जिवीत बदलून ते अदीक आनी अदीक देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक आनी देवाच्या भुरग्यांची सेवा चाकरी करूंक तांकां मदत मागुया. त्याच प्रमाणे घराब्यांनी खूब त्रास, कोश्ट, अडचणी, गैरसमज, एकामेकाक लेखनासतना, एकामेका लागीं उलयनासतना असलें चलता. हें झूज जें वायटाचें आमच्या घराब्यांत शिरलेलें आसा तें जेजूचें रूप बिगडून उडयता. हें सगळें नाटक जावंक आमी तांचे पासत मागया. देवा, तूं तांकांच निवार ह्या पातकांतली आनी तांकां बरीं कर. तांचें जिवीत तुज्या एकवटान, तुज्या पुताच्या एकवटान घडोवन हाड आनी तांच्या जिवितांत तुजो पवित्र आत्मो दिवन कितें म्हणूंक, कितें करूंक तें तांकां शिकय आनी हे परी तांच्या घराब्यान सर्गींचें राज स्थापन जावं. दादल्या बायलां बरोबर, घरकाराक घरकान्नी बरोबर, भुरग्यां बापाय आवय बरोबर, आवय बापूय भुरग्यां बरोबर हें सगळें बरेंपण फावो जावं ताका. कितलींशीं जाणां अनाथ जालेलीं आसात, कितलीं जाणां विधवा जालेलीं आसा, कितलीं जाणां कश्टवतात, दुखवतात, पिडेंत आसात. ह्या सगळ्यां पासून आमी मागता जेजू, तांकां सगळ्यांक बरेंपण फावो कर. कितल्या जाणांक काम नासतना जेवचें पडटा आनी कितले हाल तांचे जालेले आसा तांच्या घराब्याचे, त्या सगळ्यां पासून आमी मागता जेजू. भाग्यवन फासिसाच्या मागण्यान सायबीण मायची म्हणून तांकां सगळें बरेंपण फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेज 34, देवा उतर आमी घेतला C15. C15.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कोर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कोर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फाफो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपलें कुडीचें सुर्या सारकें पोळजोळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मना शिश्यांची खुशालकायेच्या हिणपणांक केली आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुड्डार्थ कुडींत फावो जातली तीच आपले अस्तोक मनशा स्वयंबाचे कुडींत आदी फुडेंच ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरोंतोरी व्हडा संतोसान आमी गायतांव. Sogani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय, उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता, सर्वेस्पराचे नावी येता. ताका जय जय, ताका जय जय. उसर्गी तुका जय जय, उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगचणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोरगोठुया सौम्या जेसू आमी उलोकाता आणि एकाची लेपियेता तितले मोठी तुवोय बाबानेसू आमी तुझे मरण पोरगोठा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार आमची जी भाव भयणां मेलिल्लीं आसा तांची आमी आठवण करया. बावतिस्मा वरवीं जेजू सवें ती मेली, ताचे पुनर्जीवणपणान ताका भाग मेळो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पुती बागेवन झुजे बागेवन दौरून दूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजू जो आमचे सवें आसा ह्या मागण्यांतल्यान तो आमचें जिवीत सगळ्यांच रुपांतर कोत्तलो. इतलो गोत ताणें आमकां तयार करून आपल्या जिवितान भाग दिलेलो आसा. पूण आतां हे मागणें आमी म्हणटाना सगळीं आमची इंतेस आहा. आमी काळजांत धरया, आमचेच पासत न्हय पूण हेरांय पासत मागया आनी आतां ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरो आसा. हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुवें भोव अमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू प्रकाश वैकुंठांत, पेज 5757, D18. Jesu प्रकाश वैकुंठांत, मधुर संगीत तुकानात. तुम्ही बसून राहात, आम्ही येतात. दोळे धांपया आनी आमचे भितर जेजू आतां आसा ताका एकवटोन प्रत्येक सुस्कारान सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताजें दवरया आनी तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया. बरें तें अदीक बरें जातलें, वायट आहा तें काडून आमकां ताचें बरेंपण अणभवूंक मेळटलें.
मागुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रास्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बे बोंदोर पोरगोटणार आनी वीरबोग आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उपदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावरेड्यांक तुवें बासयल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसो सुकत बसात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात तर खरेपणी जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच तुमी आतां मुरगोटान तुमचें जिवीत सारूंक जाय. आदले स्थितीनूच तशें राव नाकात. खूब कोश्टक सोंसतात म्हणून अशीं भावकोटां कशीं जावं नाकात. मुरबेंत आमी रावया कित्याक जेजू आमच्या काळजांत आसा. ताका लागून तो आमकां सगळें बरेंपण फावो करतलो. तुमचें जें मागलेलें आसा तितलें फावो जातलें पूण त्या भावार्थान तुमी जियात. हांव सगळीं जाणां हांगसर मदत करता तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. काल सान हांगसर तयारी करूंक आयिल्लीं आसात आमची भावां भयणां तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज येवन सगळीं मंडावळ केल्ली आसा मेरी आनी हेरां तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे हांगसर सावंड सिस्टम रेन्झेल आनी ताचे वांगडी हांगसर मदत करतात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर रोहिणी हे सगळें मिडियाचें काम करतात ताका देव बरें करूं म्हणटा. गायन करपाक सकाळींसान वावुरता आमचे फाबियोला आनी सदांच तर तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हेरांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज आमकां एका फाटीं हांवें तुमकां म्हणलेलें तुमकां हांव कितें दितां कित्याक तुमी हांगसर येतात म्हणून सायबाच्या नांवान तुमकां दिलेलें आसलें. आयज आनी एका आमच्या भावान तो म्हणूंक लागलो फादर आयज हांव ताका दितां आनी ताणें ही आमकां च्या पाणी तयार केल्ली आसा. तांकां आनी ताच्या घोराब्याक आनी ताच्या वावराचे देवान भरपूर आशिर्वाद पाठयचो म्हणून ताचे पासत मागता. आनी ह्या फुडें आमी तेच भाशेन उर्बेन कोत्तेल्या म्हणून म्हाका आशा आसा ती जालें ना जाल्यार कांय नजो पूण अशें दिलें जाल्यार देव आमकां भरपूर दितलो. आमी दिवंक जाय. आमी दिता म्हणून न्हय देव आमचें सगळें दिता म्हणून आनी देव मागीर भरपूर दितलो आनी खरेपणी दिता. आनीक उस्तोरीन आपल्या घरकाराक लागून ती म्हणूंक लागली म्हाका रेजिस्ट छापूंक जाय. तर तिणें रेजिस्ट छापलेलें आसा. तिच्या नांवांत हें आतां तुमकां रेजिस्ट वांट्टा. वेरी आनी इतले कोण या वांटात वांटात. तुवें फाटल्यान वाट फाटल्यान फाटल्यान वाट. तर हे भाशेन आमी देवा कारकान दीत रावया. हें घडीक इंग्लिशीन आसत पूण कांय नजो. इंग्लिशीन तिणें केल्लें तें पूण बरो रेजिस्ट आसा. हांगसर आमचो गोंयचो साहेब जेजूचो खुरीस उबारून सगळ्या जाणांक जेजूची ओळख दिता, जेजूचो मोग परगोडटा आनी सगळ्या जाणांक जेजूच्या एकवठान धरूंक वावुरता. तर ते आमी मनांत धरून आमी देवा कारकां दिवया. आतां आनी एक कितें सांगूंक जाय तुमकां.
आमचे बाजिलिकेंत आमी खूब वावर सुरू केलेलो आसा. तुमी जाणात ते. गव्हर्मेंटान आमकां मदत करूंक केलां, कित्याक थंयसर आमच्या फुडल्यान पोरूं जाणां तुमी पळयलां कशे भाशेन पावस आयलो आनी 1 फूट भर उदक माटवांत सारकें फुडल्यानूच माटवा अशी स्टेज अशी आसलेलें. पूण रोखडेंच तें काडूंक देवानूच सगळें बरोबर मदत करून पास केलेलें आसा. कितलीं वर्सां जालीं हांव तांकां सांगता हें पुरून काडूंक जाय, वयर काडूंक जाय, जावंक नासलेलें. पूण ह्या वर्सा पोरूं सान आदल्या WRD मिनिस्टरान ताणें आपल्या हातान घेतलें तें सगळें केलें आनी ह्या वर्साचें पळय आयल्या नवो गव्हर्मेंट आयला रोखडेंच कोत्तेलें म्हणून म्हाका सांगलां आनी उर्बेन कोत्तेलें म्हणून म्हाका आश्वासन दिलेलें आसा. ते भायर आमच्या आल्तार खूब वावय येवंक लागलेले आसा, वूड बरो जायलेले आसा. ते लांकूड आतां पिड्यार जायत आसा. 12 वर्सां जालीं तें कांयच करूंक नासलेलें. हांव तांकां सांगतालो ह्या वर्सा आमी तें कोत्तेलें हांव. पूण हिंच्या टायमार सप्टेंबरांत घोडेक आमकां घोडेक थंयसर इगोर्ज बंद करची पडत. घोडेक थोड्या दिसांक वो एका म्हयन्याक हांव नको तें मागीर तो आमी तुमकां खोलीत कोत्तलो. तर ते भाशेन आसतलें आनी तें दुसरें काम करपाक म्हणटच पळोवया हें जाता तें. ह्या वर्सा बरे भाशेन करूंक जाय मांडावळ, कित्याक आनी 2 वर्सांनी मागीर उक्तावणी आसा, एक्सपोजिसांव आसतलें. तर ताचे पासत आमी आतांच तयारी करून दवरूंक जाय सगळें. तर देव बरें करूं तुमकां जाणें वांटलेलें आसा. आयज तुमी वाचपाक गेलेलीं आसा आनी हेरूय मदत केल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. आशिर्वाद दिवन जाल्या उपरांत हांव फाटल्यान रावन तुमकां म्हणल्यार हितूं बेसांव दिता, तुमचेर तकलेचेर हात धरून. हे परी खूब जाणांक बरेंपण मेळटा, म्हाका लागून न्हय पूण जेजू तुमचें सगळें आसा, म्हजें सगळें आसा आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आमचे पासत मागता, ताका लागून हें सगळें घडटा. तर हांव ते भाशेन दिता आसतना मागीर तुमच्यान च्या पाणी घेवन घरा वचूंक जाता आनी एकामेकाक आमी सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणया, कित्याक तुमी हांगसर व्हड भक्तीन येतात. सांत जुआ मारी वियानीन सांगलां, एक बरो तो राचो घेत तोंडाचो आनी ताका उजो लायत, भोक करून उजो पेट्टा आनी भरपूर उजो जाता आनी गरमी जाता. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां आतां बरोबर मागण्यांत रावलीं न्ही. आमकांय तेच भाशेन जेजूचो मोग, जेजूचें बरेंपण, जेजूची सावत भलायकी आमकां फाव जातलीच. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया आनी सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान, शांतीन आनी ताच्या बरेपणान तुमकां हांव धाडटां. देवाचें बडोपकार. म्हजे उपरांत म्हणात, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणीची सोडवणीची बरी खबर बरी खबर परगोटूंक परगोटूंक देसा देसांनी देसांनी तुमगेलोय गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. चोरोन मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेंत भरलो मोहिमेन भरलो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासतांव दिनवासतांव आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती तुजी मागता. विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा वाखाणटा आमेन. आमेन.